गुड मॉर्निंग. सायबर सिक्युरिटी प्रोग्राम आवडला सगळ्यांक? चड आवडलो? रक्षित टंडन हाच्या खातीर नेटान ताळयो वाजयतले. हो कार्यक्रम तुमच्या मदीं खासा करून घेवन येयला बाब मनोज पाटील हाज्याय खातीर नेटान ताळयो वाजयात. म्हाका दिसता सायबर सिक्युरिटी ह्या कार्यक्रमाचेर एक वर तुमच्या मदीं बाब रक्षित टंडन हे एक्सपर्ट्स आसात, दिल्ली साकून खासा करून हांगासर आयल्या. आनी सायबर सिक्युरिटी ही भुरग्यांक कळप चड गरजेचें आसा. स्मार्टफोन कितल्या जाणां कडेन हात वयर करात? स्मार्टफोन कितल्या जाणां सारको हात वयर करात, अर्दो न्ही. सोशल मिडियाचो यूज कितले जाण करतात? आत्ताच तुमकां रक्षित टंडन सरान कितें सांगलें? कितें सांगलें तें सांग मरे. कोण सांगतलो? सांग सांग, व्हडल्यान सांग. उठ, उबें राव. कितें करपाक जाय सांग, उलय. फुडें यो बेगीन, फुडें यो. ताका मायक दी रे. थंय दी. सांग थंयच्यान वतो पळय घे. कितें सांगलें? स्मार्टफोन कितें करपाक जाय, कोणी यूज करूंक जाय आनी कोणी करूंक जायना. उलय. हिंदी. सर ने हमको बहुत कुछ बताया जो ऐसे बहुत सारे बच्चे वैसे नहीं करना चाहिए. और डिजिटल टेस्ट, डीप फैक्ट और एआई के नकली वीडियो बनाकर फंसाते हैं, उनको क्लिक नहीं करना चाहिए. और डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल डाइट, डिजिटल डेमेंशिया, क्रिमिनल ऑफेंस, एपीके ऐसे वैसे जाते हैं, उनको नहीं ऐसे क्लिक करना चाहिए डायरेक्ट. सर थैंक यू. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ताळयो मारा ताका सगळीं जाणां. डूज ऑर डोंट. कितें करपाक नाका सांगलां पळय न्ही, तें करपाक वचूं नाकात. आनी करूंक नाका सांगलां तें जर मुद्दाम करूंक वयशात जाल्यार इन फ्युचर त्रासात पडटली. दोन गजाली आसा. सायबर सिक्युरिटी आज जे तुमकां शिकयलां हे तुमच्या खातीर इम्पॉर्टंट आनी तुमच्या पेरंट्सा खातीर इम्पॉर्टंट. तुमचे पेरंट्स सायबर सिक्युरिटी शिकूंक वयचे ना. तुमकां दिसता आसतलें की खूब जाणांचे अकावंट्स ह्या निमित्तान खाली जाल्या. आनी विशेश करून जांकां सायबर सिक्युरिटीचें कांयच कळना, मोबायल वापरतात आनी आपलो फोन नंबर दी किंवा फोनार पडलेलो पिन नंबर दी म्हणटका पटकन पिन नंबर दिता, सगळ्या अकावंटा वयल्यान पयशे वयता. आनी हे खास करून जाणटेल्या लोकांचें जाता, आमच्या आई बाबांचें जाता. आनी ताका लागूनच आज तुमकां हांगा जें शिकयलां तें घरा कडेन वचून तुमी सांगप, घरा कडेन वचून डिस्कस करप हें चड गरजेचें आसा. आनी जाका आमी सायबर फ्रॉड म्हणटा. आनी त्याच बरोबर आत्तां यंग जनरेशना कडेन म्हणजे कशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली जाता ह्योय सायबर क्रायमच्या बाबतींत ताणें तुमकां एक्सप्लेन केल्यो. लिंक कित्याक एक्सप्लेन केल्यो, खंयच्याय लिंकाचेर क्लिक कित्याक करूंक जायना, कारण त्यो लिंक क्लिक जर केल्यो आमी ट्रॅपान फसूं शकता. आनी इन फ्युचर ही आत्ताची तरी सुरवात आसा. इन लॉंग रन ह्यो खूब गजाली खूब मोठ्या प्रमाणात जातल्यो. त्या खातीर तुमकां यू हॅव द ब्रायट फ्युचर सगळ्या जाणांक. आनी ताका लागून ही प्रत्येक गोश्ट आमकां शिकप, समजून घेवप ही गरज आसा. आनी आत्ताच्या युगांत आमी पळयता म्हणजे टॅक्स्टबुका पेक्षा सुद्दां फास्ट नॉलेज आमकां मोबायल युगांतल्यान मेळटा. बट मोबायलांतल्यान आमकां नॉलेज घेवप इम्पॉर्टंट आसा. आमी अशा पद्दतींतल्या ट्रॅपान चुकून सुद्दां फसूंक जायना. म्हणून मोबायलाचो बरो उपयोग आनी वायट उपयोग हे दोनूय गजाली आसा. मोबायलांतलो बरो उपयोग आमी खूब बऱ्या पद्दतींत आमचे शिकपाक, नॉलेज गेन करपाक कशें करूं शकतले. ना की चुकून सुद्दां मोबायल हो आमच्या खातीर आमकां त्रासान पडपाचो जावचो न्ही. हाज्या खातीर म्हाका दिसता की सायबर सिक्युरिटी समजून घेवप हे गरजेचें आशिल्लें. हाचो खासा कार्यक्रम तुमच्या खातीर म्हणजे इट इज आमी पळयता की दीस इज आउट ऑफ द सिलेबस तुमी म्हणटले, कारण हे तुमकां सिलेबसान खंयसर एग्जामी घेवचे ना. बट तुमच्या लायफाच्या एग्जामीन तुमकां सदोदीत जे प्रश्न पडटा तातूंतल्यान दीस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. त्या खातीर आउट ऑफ सिलेबस जरी असले आसत जाल्यार हे शिकप हे गरजेचें आसा. आनी हे जर आमी वन टायम शिकले आनी इफ वी रजिस्टर्ड वन्स टायम आमच्या ब्रेनात जर रजिस्टर्ड जालें
जाल्यार हेजो उपयोग हो कायमचो जातलो. त्या खातीर आज शिकला ते रिवायज करात, ते समजून घेयात आणि तेजो कायम प्रॅक्टीस करपाचो प्रयत्न करात. आणि दीस इज नॉट म्हणजे जस्ट आमी जेका पळयता की हे एज अ नॉट इज अ फन आमी हे जर शिकयला किंवा तो रक्षीत टंडनजी हांगासर मुद्दामून आयल्या हे तुमच्या फ्युचरा खातीर आसा. आणि म्हाका दिसता तुमचें फ्युचर सेफ आनी सेक्युअर्ड करपा खातीर आयचो हो प्रोग्राम हांगासर ऑर्गनायज केल्लो. परत एकदां हांव ऑर्गनायजरां खातीर खूब खूब तेंचे कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. नेटान तेंच्या खातीर एकदां ताळयो वाजयात. सगळे जाण सायबर सेक्युरिटी हाज्या फुडें खूब बऱ्या पद्दतीन शिकतले आनी प्रॅक्टीस करतले काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान सगळे जाण घोषणा दियात. भारत माता की. नेटान सगळे वयर दोनूय हात वयर घेवन, दोनूय हात वयर काडून भारत माता की. वंदे वंदे. खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.